सुरुवातीक गीत घेऊया R31. Sacramental Rauloria Mogacha Jesu Sacramental Rauloria Mogacha Jesu Ulpayamchi Karza Tujaat Moga Bogum kami Tuka Sasnacha Sasna Ulbayamchi Karza Tujat Moga Bogum kami Tuka Sasnacha Sasna Munsha Soiba Ailolia Devasya Puta Munsha Soiba Ailolia Devasya Puta Bosoyamka Tuja Jevna Meza Zausha Kami Kori Devachi Purgi Bosoyamka Tuja Jevna Mesa Zaucha Kami Kori Devachi Burgi. साक्रामेंतान रावलेल्या जेजू आमकां देवाची भुरगीं करूंक तूं ह्या संवसारांत ताज्या रोगताचो तुका देवा एकल्याच सोडवणारा आमची मान खोल बागावन आमी पोरणी पाट नमस्कार करता. Namaskar tuka kurna mogamto tuka dita. Namaskar tuka kurna mogamto tuka dita. सोम्या देवा हे सकाळी आयज आमचेच अर्पण तुका आमी करता.
खरें भावार्थाचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सगळे तरेची धोंगेपणां पयस करून सगळी भिजुडाय सोडून तुजे सवेन दुनिया आमी घटाय घेता. ह्या पासत ह्या वेळार आमची नदर ह्या भोव पवित्र संस्काराचेर आसूं दी. खरो शिव देव ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला. ह्या खऱ्या जिव्या देवाक ह्या भोव पवित्र संस्कारान एक सादो उंडो जाल्ल्या भशेन न्हय पूण खरो जिवो जेजू आमच्या काळजाच्या दोळ्यांतल्यान भावार्थाच्या दोळ्यांतल्यान पळोवया, ताचे लागीं उलोवया, ताचें आयकुया. हो पळय देवाचो पूत सर्गीचो उंडो आमचे पासत हाजीर जाला. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या सगळी तुझे लागी आया येसुम्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सोदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सोदा. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या राया काळजाच्या दर्शन दी. राया काळजाच्या दर्शन दी. राया काळजाच्या दर्शन दी. राया काळजाच्या दर्शन दी. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सोदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सोदा. तुजे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या कुर्पेसा गोरा दर्शन दी. कुर्पेसा गोरा दर्शन दी. कुर्पेसा गोरा दर्शन दी. कुर्पेसा गोरा दर्शन दी. तुझी लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या महिमा आनी स्तुती तुका जावं सोदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सोदा. तुझे लागीं आयल्या येसुम्या तुझे लागी आया
नदर जेजूचेर दवर. खोल श्वास घे. डीप इन, ब्रीथ इन डीपली. हो वारो, हो श्वास देवान केला. ताचेर नदर दवरून हो श्वास तुजे भितर घे. होच श्वास सोडून मनशाच्या नाकाच्या पुड्यांनी देवान मनशाक जीव दिलो. मातयेची बावली आमी. मातयेच्या रुजतल्या मनशाक हो श्वास सोडून जीव देवान दिलो. ह्या पासत तुजो आनी म्हजो जीव देवान दिलोलो. आमी केलोलो न्हय. हो देवान दिलोलो जीव. ताचेरूच नदर दवरून आमचे भितर घेता त्या श्वासांतल्यान जिवो जावंदी. कांय कारणाक लागून जरी तर आमचें जिवीत थंड जालां, निवलां, मेलां, ह्या श्वासांतल्यान हें जिवीत जिवाळ कर. कुडीन आत्म्यान आनी भावार्थान तूं जिवो आसाय म्हूण दाखय. कुडीन आत्म्यान भावार्थान हो जीव घेवन उलय जेजू कडेन. फकत सवकासायेन न्हू, पूण व्हडल्यान उलय. आख्या संवसाराक आयकूंक येता तशें उलय. भियेनासतना उलय. धोंगेपण सोड. कित्याक धोंगी जिवीत देवाक आवडना. ह्या वेळार तुजी मागणी, तुजे उल्हास, तुजे दिनवास, तुजे बोगसण्याची मागणी, ओ विनंतीची मागणी, वो कसलेय तरेची मागणी, जें तूं ह्या वेळार जेजूक सांगूंक सोदता हें व्हडल्या तळ्यान सांग. Sorrow. A spiritual mother of Jesus. She's a special guest in our home today. Blessed Lord. Our love, joy, our happiness, be with us, Lord. Thank you, Jesus. Don't motor, rutynar,
सोम्या तूच म्हजो आधार तूच म्हज्या काळजा सोम्या सदांच कोतीरा Dear Lord, we pray for all the sick and suffering, especially those who are suffering with dengue these days. We pray to you that you may place your healing touch upon them. तुझे तुझो मार्ग शिको तुझो आदार करता तशेंच आमच्या गांवांत Tut mozorotna somya, tut mozo
उर्बिरा तूच म्हजो रोजगार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच उर्बिरा जिविताचो नतून सुदार जावन देवलो संवसारांत सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो तुजे लागीं येता तो तूं दिसतानेचो ना तुका सत मानता तो कधीच बुकेचो ना तूच म्हजो रोजगार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच उर्बिरा तूच म्हजो रोजगार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच उर्बिरा Page number 10, A21. 너에게 로츠가야 포레스포라 마가나 셰가체 프리두메 볼 대박소리가야 너에게 로츠가야 포레스포라 Tu me voy devasoki angaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेसू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता जॉयडन कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या कॉन्स्टान्सियो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. मॅरियन डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. बरे भलायके पासत मागुया. बिशप
आग्नेलो ग्रासियस हो बरो ना हॉस्पिटलान आसा तशेंच फादर लिनो देसा आनी फादर केवन रॉड्रिगीस हेय बरे नात हॉस्पिटलान एडमिटेड आसात तांचे पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी बेगीनूच तांच्या वावराक तांकां परतून हाडूंक तशेंच सिमरन आगाडी हाचे पासत मागुया देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोशेन ह्या घोराब्यांनी जाता दाबोली जोनिता वाज आसोय सेर्तोरियो डिकॉस्टा इग्रेजा फ्रांसिस्को नुनीस पेंटा मारियाना अब्रांचिस रेजिना मुंदी एल्टन डिसुजा आल्तो चिकाली आग्नेल अल्बुकेर बिहाइंड NSD कॉनरेड कुतिनो आल्तो दाबोली टोनी अल्मेदा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया तशेंच सगळे आमच्या हिंदू भाव भयणां पासत मागुया आपली गणेश चतुर्थी ती मनयतात कालच्या दिसाक आयच्या दिसाक तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आनी तांकां बरी भलायकी आनी सगळीं देणी देवान फावो करूंक तांचेय पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आनी ह्या संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो आयज एक आमकां खिरीत उलो जेजूचो आमची सगळी हिपोक्रिसी आमचे धोंगेपण आसा तें आमी सोडूंक दोन दोन ओड्यांचेर पांय दवरपाची मनशां न्हू पूण एक वाटेन चलपी मनशां आमी जावंक आनी थिरायेन आमी उबी रावंक आमकां आयज उलो देवा कारगां दिवया जायते पावटी आमी हें करूंक पावल्या तेच बरोबर जायते पावटी आमी असक्त पडल्या जायते पावटी आमी घडये भिवून फाटी रावल्या असले सगळे आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणे हे मिसाचे सुरवातेक मागुया हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून कणान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया बापा सगळ्या लोकांच्या रुचणारा आनी तारोका कोरियेच्या देसान एक आपणायलेली पोरजा तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलू आनी ताचे सांगाती ह्या रोग साक्षांच्या मोहिमेवून साक्षीदारपणान वाडयली तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मरो पर्यंत विस्वाशी सांबाळ आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना आमेन. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेली पयले चिठी वेलें वाचप प्रितीच्या हांव तुका बरोवच्या वेळार हांव तुजेशी बेगीच येतलो म्हूण रावतां पूण म्हाका लांबाय जायत जाल्यार देवाच्या कुटुंबांत मुणगे स्वताचो खांबो आनी बुन्याद जावन आसलेल्या जिव्या देवाचे पवित्र सोबेत कशे भाशेन चलचें तें तुवें जाणो जावच्याक दुबावीण वोड जावन आसा गूट आमच्या धर्माचो कुडीन तो दिश्टी पडलो सोत म्हूण आत्म्यान दाखयलें देवदूतांनी पळयलोलो विदेशांक पोरगोट जालो
संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चोडून व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें बोडकार. जबाब. सर्वेस्पराचीं कोर्तुबां उंचलीं वोडती. जबाब. सर्वेस्पराचीं कोर्तुबां उंचलीं वोडती. बरो मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात बदता तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाचता. सर्वेस्पराचीं कोर्तुबां उंचलीं वोडती. तांचेर संतोसता तांणी तीं नियाळचीं. जबाब. सर्वेस्पराचीं कोर्तुबां उंचलीं वोडती. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगलें लोकलोकीत पोरजोळीत. ताच्या प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन बोल्लोलो. जबाब. सर्वेस्पराचीं कोर्तुबां उंचलीं वोडती. आपली भोक्ती कोत्तोल्यांक तो जेवूंक खावूंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले पोरजेच्या हातान घालून आपल्या कोर्तुबांचो तिका बळ दाखयता. जबाब. सर्वेस्पराचीं कोर्तुबां उंचलीं वोडती. उद्गार. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवे. जेजून म्हळें, हे सोस्तीच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची? ती कोणा सारकी? मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचलीं नात. आमी विलापलें पूण तुमी रोडलीं नात. तर स्नान दातार जुवांव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पियेनासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दंड वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलेली म्हूण तिच्या सगल्या भुरग्यां उदेशीं रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका नीट तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, क्रिस्ती भावार्थी तुमी? क्रिस्ती भावार्थी तुमी? होय, आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी. आनी क्रिस्ती भावार्थी कशीं? आमचो भावार्थ कितें? आमचो धर्म आमकां कितें शिकयता? जेजून आमकां कितें शिकयल्लें आसा तें आमी परतून परतून वाचता, ताचेर नियाळ करता आनी दिसाच्या दिसाक आमच्या पावलांक एक उजवाड कसो घेता आनी चलता. आनी हें चलता आसतना जायत्यो वस्तू आमी करता. जायत्यो बऱ्यो वस्तू करता, जायत्यो चुकीच्योय वस्तू आमी करता. भोव करून जी आमकां आज्ञा दिल्ली आसा, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात.
घोडे आमी मुद्दम वचून शुभ वर्तमान परगटपी कशे प्रवचणकार सगळे न्हू, पूण दर दिसाक आमच्या जिविताचे चालींतल्यान आमी हें शुभ वर्तमान परगटीत आसा. दर दिसाक आमच्या उतरांतल्यान करण्यांतल्यान आनी आमची जिविताची चाल जी दुसऱ्या मदें जाता तांचे मदें आमी साक्षी दिता, दाखोवपाक आमचो धर्म कितें, आमचो भावार्थ कितें. आनी आयच्या समाजान जायते जाण समजल्यात आनी जायते जाण गैर समजान पडल्यात. म्हणल्यार मिसअंडरस्टँडींग आयज जायतें क्रिएट केल्लें आसा, रचलेलें आसा हो गैर समज, आनी मनान घातलेलो आसा दुसऱ्यांच्याय. तें करपाक जावं आमचीं उतरां वो आमी एकामेकाक खबरो सांगता ताचेर, वो भोव करून आयज मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर आयज हो प्रचार भावार्थाचेर आड जाता. भाव भयणीनो, बरें करता तेन्नाय जायते फावटी आमकां आयकुचें पडटालें आनी चूक करता तेन्नाय आयकुचें पडटलें. जायत्यो वस्तू ज्यो केल्ल्यो आसात त्यो दिश्टी पडोनूय दिश्टी पडना. आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता हे आयचे संस्थेक कोणाक म्हूण सर करची जाल्यार ती त्या भुरग्यां भाशेन मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारतात. ती कसलीं भुरगीं? दोन भाशेची आमी वस्तू आयकल्या. एक वेणू वाजोवप. वेणू म्हणटा तो खेरीत भाशेन खुशालकायेचें संगीत वाजयता आनी तें खुशालकायेचें संगीत वाजता तेन्ना ती नाचतात. जाल्यार जेजू सांगता खुशालकायेचें संगीत तुमकां वाजयलें, मुजग वाजयलें, नाचूंक जाय आसलेलें, उडयो मारपाक जाय आसल्यो, खुशाल जावपाक जाय आसलें, तरूय पूण तुमी खुशाल जायना. खुशालकायेची खबर आयकुनूय तुमी खुशाल जाल्लीं ना. आमी वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचलीं ना. हे थोड्या उतरांनी आमकां हें मेळटा. जाल्यार दुसरे वाटेन सूख आनी दूख दोनूय आमच्या जिविताचे भाग. आमी विलापले आनी विलापतात केन्ना? कोणूय जरी तर मेलो जाल्यार विलाप जाता, कोणूय जरी तर दुखान पडला जाल्यार विलाप जाता. कोणूय विलापता तेन्ना रडूंक येता, तांकां पळोवन तांचें आयकून. पूण हीं मनशां असलीं तुमचे मुखार आमी विलापलीं तरी पूण तुमी रडलीं ना. यू आर नायदर कोल्ड नॉर हॉट, यू आर लूकवॉर्म. ह्या पासत हांव तुमकां म्हज्या तोंडांतलीं भायर थुकून उडयतलो. तुमी गरमूय न्हू थंडूय न्हू पूण शेळमोळी. हे शेळमोळायेक लागून तुमकां हांव म्हज्या तोंडांतलीं थुकून भायर उडयतलो. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्यून पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता, जरी तर हो भावार्थ मेळ्ळा, हो तुजो धर्म, जाल्यार कशे भाशेन जियोवचें, हें क्रिस्ती जिवीत कशे भाशेन जियोवचें हें जरी तर कळटलें जाल्यार हो गूट आमच्या धर्मांचो, हो गूट आमच्या भावार्थाचो एकदम गरजेचो जाणा जावपाक हांव तो परतून वाचतां. कुडीन तो दिश्टी पडलो, तो म्हणटा तो जेजू. सोत म्हूण आत्म्यान दाखयलो, देवदूतांनी पळयलो, विदेशांक परगट जालो, संवसारान मानून घेतलो, वैभवान चडून व्हेलो. हो आमच्या धर्माचो गूट जाल्यार हो आख्खो गूट जेजूचेर धरलेलो आसा. जेजू देवाचो पूत, सोडवणदार जो आमचे पासत पाठयला, कित्याक आमकां पातकांतलीं आनी मरणांतलीं सोडूंक. आनी तो जेन्ना आयला तेन्ना ताणें आपलें रगत ह्या खुर्सा वयर आमचे जोण एकल्या पासत वारयलां. मागीर आमी कोणूय जावं, खंयच्याय धर्माची, खंयच्याय वाठाराची वा खंयच्याय देशाची जावं, आमचे पासत जेजून ह्या खुर्साचेर आपलें रगत वारोवन स्वर्गार चडून वचून आमकां ह्या जैतान ताणें वांटो दिल्लो आसा. आनी देखूनच आमी म्हणटा, जशें आमी आयज जाबाबान म्हणलां, सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. ती समजूंक जायते फावटी आमकां घडये अवघड जाता, मानून घेवपाक घडये थोड्यांक आडकोड जाता. आनी जीं कोण ही देवाची कर्तुत्वां मानून घेनात तीं दुसऱ्यांचेर आड वेता. आयज आमी भाग्योंत आंद्रे किम, पावलू चॉंग आनी ताचे सांगाती कोरियेच्या देशांत
जाणी हो भावार्थ मानून घेतलेलो आनी हो भावार्थ तांणी पसरायल्लो आनी तांचो जीव काडलो ह्या भावार्थाक लागून तांचो आयज आमी सेवा धर्मीक उगडास करता, तांची परब आयज. कितें भाशेन होच भावार्थ जें आतांच आमी आयकलां हें दुसऱ्यांक दिवचे पासत, हो जेजू दुसऱ्यांक दिवचे पासत कोरियेच्या देशांत भियेनासतना ते फुडें सरले. आयज कोरियेच्या देशांत जायते जाण क्रिस्तांव आसात, जायत्यांनी हो भावार्थ मानून घेतला तांच्या रोगताक लागून. जे भाशेन जेजून आपलें रगत खुर्सार वारयलें तांणी आपलें रगत ह्या भावार्था पासत दिलें. देखून दर एका मार्तिराचें रगत क्रिस्ती भावार्थाक एक नवें बी. आमकां घडये दिसाच्या दिसाक जायते फावटी मार्तीरपण भोगूंक पडटा, सगल्यांचो घडये जीव वचना, पूण आमचेर जेन्ना लोक आड उलयता, आमची खोटी टिका करता, आमचेर बोगलाटां घालता, आमकां दमावून दवरूंक चिड्डावन दवरूंक सोदता, तेन्ना तें मार्तिराचें भाग आमकांय फावो जाता. तर मोगान आपुरबायेन आनी देवाची खुशी म्हूण तें मानून घेवन भियेनासतना आमी फुडें सरचे पासत धोंगेपण सोडूंक फावो. आमी हिपोक्रिट्स जावपाक जायना. आमच्या भावार्थाचें बी जें आमच्या काळजान घातलेलें आसा तें भियेनासतना काळजीदारपणान सगल्या वेळार सगल्यांच्या मुखार आमी जिवंक फावो. तेन्ना घडये आमकां कश्ट पडटले, त्रास पडटले खरें, पूण तातूंतल्यान जावन आनीक जिवीत हें क्रिस्ती जिवीत आनी भावार्थाक आनिकूय बी किल्लतलें. तरीच कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया आमी जोण एकलो जेजूक आमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला तेच भाशेन होच सोडवंडार आमी दुसऱ्यांकूय सगल्यांक फावो करूंक आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कुरण्यां वरवीं आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे वागणुके वरवीं आमकां कृपा मागून घेवया. काळून घेऊया C21 पेज नंबर 39, C25. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां तुमी दिला सर्वेस्परा शिष्य तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमे आमच्या सर पदवीदार देवा तुजे परजेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी सगल्या संवसाराचे सोडवणे पासत आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी तुज्या भक्तांचे विनंतीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंद्रे पावलू आनी ताचे सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तलपराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बऱ्या तुज्या वैभवान उंचसोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचसोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पुर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भावार्थाचे आमी खरे साक्षीदार जावंक अभिमानान चलूंक आमचें धोंगेपण आमी सोडून दिवंक आमकां उलो आनी त्याच बरोबर काळजीदारपणान आमच्या भावार्था पासत उबी रावंक आमकां उलो. हेंच मानून घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक सगळीं बराबर उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजी तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हज्या विरोध बसो मनशाक जाया ताची विटून तोरी तुजे कांयच मोवाटोले म्हाका दोसोच सोडून वचूं नाका तोरी तुजे Moje cantus sorgavela udia Jesuye tuka shonrauta Tuje shikar osnoc makacita Jesuye tuka shonrauta Tuje shikar osnoc makacita
म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, वसोक्तांक घट आनी बळिश्ट करता त्या पवित्र जेवणान तुज्या रोग साक्षांच्या परबे दिसा तुवें आमकां पोसले. ह्या जेवणाचे घोटायेन जेजूक विस्वाशीपणान चिकटोन सोमेस्तांच्या तारणा खातीर पवित्र सभे मदें आमचो जीव खर्चूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये सुचुरे खोर मोचे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची साकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुती अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावं पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजती हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो कोण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या परमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून एमकोणाच्या सोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडू म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरेक पेन बोलली सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्तुऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मेरेक पेन बोलली सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्तुऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरेक पेन बोलली सर्वेस्पो तुज्या तायेसा अस्तुऱ्या मध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. बागिंती मारये आदार दी. ओ दृश्टाक सांपडलोल्या मजत कर अस्कोत काळजांच्या
काळजाच्या माग पोचे पासून पोचेपासून जा शहरातील देवाच्या देवाच्या मुन्याऱ्यांची मुन्याऱ्यांची विनोद कोर कोर सगल्या सगल्या देवाक पेटयलोल्या पेटयलोल्या उस्तोऱ्यांपासून उस्तोऱ्यांपासून फावो कोर फावो तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार वर्सांत आनी दुखी करतली प्रार्थुया हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या ओजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगल्या पिडेवंतां पासत खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया खेरीत भाशेन उगडास करुया बिशप आग्नेलो ग्रासियस फादर लिन दिसा फादर केवन रॉड्रिगीस आनी ह्या सगलीं जीं कोण बरीं ना तेन्ना आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तांकां सगल्यांक ह्या वेळार आमच्या मनान काळजान हाडुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें जिवन तुजेशी पावो सोमया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सोबे प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनोनवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देव आनी सदां काल तोगू गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29 सदांच आदार तुजो